कलत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरडता मोडा मोनान तुका लब्धता सुकोन गेल्ल्यो शेळयो वामीसर जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा मुक्ती तुझे लागी सोम्या आमी आयल्याव सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कलत्या काळजात मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरडता व्हडा मोनान तुका लब्धता जेजू क्रिस्त देव मोगाचे भाव भयणीनो आज सद्याकाळाचो 13वो आयतार आमी संभ्रमता हे मिसाचे बलिदान प्रत्येक तरान हांव ज्या कोणाक कोविड कारणा निमती ह्या भलायकेच्या कारणा निमती इगर्जेक वचूंक जायना हांतुळणार आसात व्हीलचॅरार आसात पूण तुमकां आशा आसा मिसाक वचोंक पूण हो एक अवकाश जेजून तुमकां घर दिला आनी हांव हे मिसाचें बलिदान तुमच्या गरजां खातीर त्या सामा खातीर हांव भेटयता जी कोण आस्पत्रांत आसात व्हेंटिलेटर आसात जिवन मरणा मध्ये झुजते आसात ज्या कोणांनी व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर त्या सामान धाडल्यांत ती सर त्या सामान समर्पण हांव हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमच्याय सभे आसूं ताणें आमचे रोग वळयले आनी ताणें आमकां बरी केली ताच्या लागीं आयिल्ल्या सुमेस्तान तो बरी करता देव तो बरो देव तो मोगाळ देव तो दयाळ आनी देव तो कृपाळ तर ताची दया आज आमी मागून घेवया ही युकरिस्ती बलिदान ताची दया जावन आसा ताचें उतर तो आमच्या लागीं वांटून घेता ताची कुडली रगत आमच्या खातीर तो दिता आनी आमकां तो बरी करता तर आमी कितें करी जाय आमी ताका संतोशाच्या नादान अर्गां स्तुती होकळाप दी जाय ताचे ते आमी उल्हासी जाय कित्याक ताणें आमकां जीव दिला आनी तो आमकां सांबाळून व्हरता तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक समोर रावूंक हांव आनी तुमी कोणी योग्य न्ही फावो न्ही पूण आमकां ती योग्यता तो दिता आमी पश्चाताप पावतना एक घडीभर दोळे धांपया हात जोडया आमची अस्कताय पातकां उणेपण वडण्यो वायट सवय सकड देवाक समर्पण पश्चाताप काळजान ताचे समोर रावया आनी पवित्र युकरिस्तीक बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया आमी पातकेन अस्कत म्हळ्यार ओळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संस्कार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक
संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिन वाचताव तुझ्या दुर्वैभवांपासून आम्ही तुका वखणताव सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्य सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाड्याची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां पळयल्याय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बोडूंक दिवं नाका बगार तुजे सतच्या उजवाडांत सदांची येशी कर आमच्या सुम्या तुजे पुत्र जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करूं दी तुजे सुवे पवित्र तुजेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक देवान मरण रुसूंक ना जिवेचो नाश ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली ताचें तें नासाचें वीख ना तांचें तें नासाचें वीख ना पृथ्वीर यमकोंडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिवीत खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. देवाचें उतर हें देवाचें पडोपकार. श्लोक. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वखणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनान म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. पोंडाक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताची कीर्त घया ताच्या पवित्र नांवाक अर्घां दिवन हरसिया ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची दया जीणभर बाळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हज्या कुमकेक हे सर्वेस्परा रडण्या रुदनांत काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिनवासतलो सदां काळी. सा पौलान कुरिंथींकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो सर्व संगतींनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करच्या हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान
तशीच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुम्ही पयले जाया. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुम्ही जाणात. तो क्रिस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां क्रिस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजांक पावून तुम्ही कश्टांत पड जाय म्हणून हांव म्हणना. बगार सगळ्यांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हणून म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमच्या लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली. असलें समानपण तुमच्या मदें वाडो. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, चड पुंजयलेल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत स्वाते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्याय सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान मच्छर सोडून सरोवराच्या पेल्या तडेक उतरलेल्या वेळार व्हडयेक लोकां जमताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडेर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजू पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे बरी परातून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तडेर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान येतलो आनी ताका अडसितलो. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वैजच्या हातांत पडून ती कश्टली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक खर्चिल्लें. तरी कांय कोणी बरें म्हण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत तशें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवान जेजू आपणा भितर ती सकत भायर गेली म्हणून समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणा कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक हेणें तेणें पळयतलो. तेदवा आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताच्या मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले, तुजे धुवेन प्राण केलो आनीक मिस्त्रीक दस्सो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सतमानल्यार मात्र सई. उपरांत पेद्रू, जकबो आनी ताचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांच्या लागीं म्हणालो,
कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणे चली मोरोंक ना ती न्हिदल्या हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सकटान भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायिल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धर तिका तो म्हणलो थालिता कूम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी सोदूंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळी भोव सडवीत जाली. पूण कोणाकच ही खबर कळय नये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. अर्गां तुका सुमियांचे सो वगळा तुका सुमियांचे सो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावात ते न्हू भावा भयण्यांनो. आज आमकां जेजू दिवचो संदेश मरणाक आमी भियोंक नजो, पिडेक आमी भियोंक नजो. कित्याक मरणाचेर आनी पिडेचेर तो आमकां जैत दिता. देव जावन आसा मोगू, देव जावन आसा जीव. पवित्र सोलो तुमी पळयल्यार देवान हर एकल्याक जीव दिलो. तेच जेजू सांगता हांव आयला जीव दिवच्या खातीर, भरपूर पापान जीव दिवच्या खातीर. जो असो वांजेला दावो आवासो दावी बोड आय हॅव कम टू गिव लाईफ इन अबांडन्स. मातेव 5:27 आनी 27 वळ आमकां सांगता. मॅथ्यू 5:26-27 बाप जिविताची जर जावन आसा, मोड जावन आसा. पुताक ताणें स्वयं जिविताची जर केल्या. जिविताची म्हळ्यार पुताक जीव दिव. त्या खातीर देवाचो जीव प्रत्यक्ष जालो क्रिस्ता थंय. आनी तिनी वाचपा तुमी नियाळची जाल्यार तिनी वाचपा आमकां एक संदेश. देव जीव दिता, देव आमकां गूण करता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जाणवायेच्या पुस्तकांतलें. सबार आमचे डाऊट बायबल आमकां क्लियर करता आनी वाचपा आमकां क्लियर करता. पळयात कित्याक देवान मरण रुसूंक ना. God is not author of death. God is the author of life. पहिले आमकां मनवरिके खात्रीय कन्विक्शन जाय. देवान मरण रुसूंक ना. आनी मरण मनशाच्या पदकाक मजुरी जावन आयलें आनी सैतानाक जावन आयलें तें मरणान. जेजून आमकां ताचेर जैत दिला. जिव्याचो नाश ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्व नासचे खातीर ताणें सगळ्यार रचला. ताणें रचला अस्तित्व नासचे खातीर. त्या खातीर आमकां मरण ना. थोडी म्हणून बरो फादर फ्रँकलिना कितें जालां काय मरण ना म्हणटा. कितलेशे जाणां कोविडान मरतात. आमकां क्रिस्तांवांक मरण न्ही उतरोवंक. कित्याक आमी त्या सास्तीक जिविताक प्रवेश जाता. सास्तीक जिविताक त्या खातीर आमी निराश जावन आसची गरज न्ही. कितली वर्सां जियेलें हांव गरजेचें न्ही. कशें जियेलें हांव. त्या खातीर आमकां मिसांव दिला. तें मिसांव देवा सांगता करतना देव आमकां चलयतना ताच्या जिवान तो व्हरता आनी आमचो वेळ येतना सास्तीक जिविताक तो आमकां आपूण व्हरता. जिवेचो नाश ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्व नासच्या खातीर ताणें सगळ्यार रचला. आमी अस्तित्वान ताचे सांगत आसतले हांव. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली. तांचे थंय नासाचें वीख ना. पळय संवसारांतली रचना आसा ती भलायकेन भरलेली. नासाचें वीख ह्या रचनेंत ना. त्या खातीर नासाचें वीख कशें आयलां. मनशाची अस्कताय उणेपण पदकां चडटना असली भुंयकांपण्यो, असली वादळां, असली पॅन्डेमीक सांक्रामीक रोग पिडा वशाची पिडा म्हणटा आमी सगळ्या संवसारांत विस्तारता. मनशाचे प्रॉब्लेम देवाचे न्ही. पळय रस्त्यांत आमकां मेळची जैतुनाची उत्पन्नां कितेंय जावं पुरो आमकां भलायकी दिता, आमकां सांबाळटा, आमकां राखता. पृथ्वीर येमकोणाची पदवी चलना. आयका, पृथ्वीर येमकोणाची पदवी चलना. कित्याक पृथ्वीर आसली देवान. देव ह्या पृथ्वीचो रचणार आनी पवित्रत्व पोसणार, जेजूचो वंदार. हें आमच्या मतींत घट्ट आमी धरी जाय. कित्याक प्रामाणीकपण केदीस मरना. आमी ताच्या सांगता प्रामाणीकपणान जिवप आसा. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपणाच्या सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो.
पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसाराक रिगलें आनी ताच्या अधीन आसलेल्या सत्तांक तसो अनुभव मेळटा. त्या खातीर आमी सैतानाच्या अधीन नाव आनी ताची कर्तुवां ताच्या कृत्यां त्या पातकां ह्या अंकारान आमी जियोवचे नाका. क्रिस्ता खातीर आमी जियोया. अशें अंतर्गीत आमी आयकलें. आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हें किर्तन आमकां सांगता हांव तुका वाखाणटा कित्याक दुस्मानांत हांव तुवें आमकां राखली. आत्म पाताळांतलो वाटायलोय कोणाक वचोंक सोडी नासता म्हाका नव्यान जीव दिलोय. म्हळ्यार कितें हाजो अर्थ म्हाका सासणीक जिवी दिले. यू हॅव गिवन मी इटर्नल लायफ. त्या खातीर हांव नास जावंक ह्या संवसारांत ना. हांव शाश्वत जियोंक ह्या संवसारांत आनी तुजें तें जियोंक आसा. सर्वेस्पराचे भक्तांनो ताची कीर्त गाया, ताच्या नांवाक अर्घां दिया. ताजो राग घडयेन निवता. तुम्ही कीर्तना म्हळ्यार तुम्ही मागण्याचें जिवीत, समर्पणाचें जिवीत, विधेयपणाचें जिवीत जियेया. तो तुमकां सांबाळटा, राखता आनी ताची दया तुमच्या जीणभर तुमकां पळोवंक मेळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडून पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास देव येता. देव ताच्या उल्हासान आमकां व्हरता. सर्वेस्परा म्हजी काकूळ कर, म्हज्या कुमकेक ये. रडण्या रुदानांत काडटलो दीस तुज्या आदारांत हांव उरता नासता. म्हळ्यार म्हज्या रडण्या रुदानाचे दीस संतोषान बदलतले. आवर सॉरोस विल टर्न इनटू जॉय when we are with the Lord. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका सदां काळी वाखाणटलो. अशें दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें तुमच्या लागीं सडीत आसात दुर्बळ्यांक तांच्या गरजांक पावा. म्हाका भाव भयणीनो भारी गरजेचें हें. ह्या दिसांनी ह्या कोरोनाच्या संकश्ट वेळार सबार संघ संस्थे, सबार इगर्जेनी, ह्या विन्सेंट डे पॉल सोसायटी, पॅरिश कावन्सिल मेंबरांनी आनी हेर युवा जाणांनी सबार जाणांनी बरीं कामां केलीं. पण बऱ्या कामाक आमी पिडेकच राखून रावचे न्ही. आमी सदां काळ बरें काम करते आसा. आमच्या बिरगस ग्रुपांनी, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी संप्रो आज इगर्ज बंद आसा थोड्या कडेन, पूण आमची काळजां बंद आसूंक न्ही. वी हॅव टू रीच आउट टू दॅट पीपल. आमी तसल्या लोकांक थंय आमी वचोंक आसा, पावोवंक आसा. त्या खातीर सांग पावलो आमकां सांगता तुमी बारी हुशार आसात. सर सांगतली जशी तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसान करच्या हुशारायेन, जाणवायेन, सहाय तुमच्या बऱ्या कामाक आनी तुमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच यस दान धर्माच्या बऱ्या कामाक तुमी पयलीं जाया. तुमकां हुशार काय आसा सोमा, पूण दान धर्माचे जेजू सांगता उपास आनी दान धर्म माते पासून वांद्याला 16 अवस्वर आमी वाचता बारी गरजेचें. हा सबार एक संस्कृती आसा, पुंजावची संस्कृती. पुंजावची संस्कृती ताका नासाडटा म्हाका त्या खंयच्याय गरजेक पडना. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. आमी कशें उदारपण दाखयलें? जेजू पळय उदारपण. कितें केलें? तो ग्रेस्त तरी बापा सांगता आसलो तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. तो गोरवाच्या वट्यान जल्मलो. दुबळीकायेक ताणें वेंगली आनी कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खोशी. ग्रेस्त म्हळ्यार आमकां सगळीं जिवितां करची ताची खोशी. हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टान पडत जाय म्हण हांव सांगना. पळयात सांग पावून करेक्ट सांगता तांकां कश्टान पडत जाय म्हण हांव सांगना. बघा सगळ्यांनी एक सारकें जिवचें बरें म्हण म्हाका भोगता. तुमचें वांटून घेवचें, दिवचें बरें मन तुमचें थंय आसा जाय. तशें म्हळ्यार आतां तुमच्या लागीं सडीत आसा तें तुमी ताच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपल्या लागीं सडीत आसलेले तुमच्या गरजांक पावतली. अशें समानपण तुमच्या मनां वाडोवन आनी हेच पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सड पुंजयलेल्या लागीं सडीत काय उरलें ना आनी उणें आसलेल्या कांयच उणें जावंक ना. देवा सांगता आसतना देव बरो नुमतोच्या मापान आमकां दिता. लुकाचो वांजेल सांगता आमकां 16 38 वळ दिया तुमकां दितलो. तर दिवचे केवळ पयशे न्ही, आमचें बरेंपण, बरें मौन, बरें उलोवणें, बरें जिवीत, बरी सेवा हें सकड कोणी आमच्या लागीं येवं दी. माया मोगान आमी तांच्या लागीं चलचें बारी गरजेचें. तर आज देवान मरण रसूंक ना. देवाच्या शाश्वत जिवितांत आमकां जिवंक आपणे दिलां. बरी कामां करूंक आमकां ताणें आपणे दिलां. आनी तिसरें आज आमी आयकता उद्गारांत आयकलें आमच्या सुगंधरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडा काडलें. ही बरी खबर, ही सुवार्ते मरिफात नवें जिवीत ताणें आमकां उजवाडा काडलां. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो आमी बायबल वाची जाय. देवाच्या भितर सुवार्थांत आमकां नवो जीव मेळटा.
सुवार्ता आमकां साश्टी जिवीत मेळटा, कित्याक ती सुवार्ता देवाचो ताळो जावन आसा. हाची 2 गडीत हांगा आमी वाचली. पयले गडीत जाईर एका बापायच्या गडीस, आनी एक गडीत आमची रक्तस्रावाची स्त्री एका स्त्रियेच्या गडीस. जाईर अधिकारी जावन आसलो, एका मागण्याचो मुखेली जावन आसलो. जाईर पुरो आसलें. आता थोड्यांनी चिंचा आसा, म्हाका सक्कड आसा घरा, म्हाका काय उणें आसा. आनी ताका एक उणें म्हण आसलें. कितें म्हळ्यार ताचे 12 वर्सांची धूव पिडेन पडली. पिडेन पडली. जायरा कडेन पयशे आसले. वैजो लागीं गेलो. हर एक ट्रीटमेंट ताणें केलें. निमाणें ताची धूव मरणाच्या तणीर बेड्डार न्हिदलें, उठोंक ना. म्हळ्यार हांतुळणाक लागलें. मोगाचो भाव म्हणिनो, आज तुमी हांतुळणाक लागल्यात जावं बरो. कितलीशीं जाणां हांतुळणार आसात. भियेनाकात, कांगल जायनाकात. तुमी मागा जायरा बरी आनी त्या रक्तस्राव स्त्रिये बरी. ताणें कितें म्हळें, जेजू लागीं तो गेलो. जेजूच्या पांयांक सरपडलो. ही फेल एट हिज नीज. ताच्या पांयांक दिंबेर तो सरपडलो आनी ताणें परतलें. पळय, परतलें. कितें जालां परतता हांव? मम्मी लागीं भुरगीं परततात. चॉकलेट जाय ल्हान भुरगीं, आयस्क्रीम जाय भुरगीं, जेवण जाय, काय नंतर जाय परत खेळून बसूचे परततात. सारको आमी थोडे फावटी रेडी सरतना परतता. ही सायबा कितें म्हणले, राग सायबा, ना 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 दिवंक जायना, परतता. देवा लागीं परतचें म्हळ्यार काळीस जाता. तुका साद आसा, हांगा जावं पुरो ह्या व्यक्तीक दिवंक साद आसना तें दुसरें, पूण देवाक साद आसा, परतता. मग सबार जाणां सांगतात, म्हजो घोव, म्हजे पतीन व्हेंटिलेटरार पावल्या या ऑक्सिजनार आसा, पूण परतता तुमी. फ्रँकलीन परतता, मागता, आमच्या टिमाशी मागतात, आमी मागया. परततना जेजू कितें म्हणलो, हांव तुज्या घरा येता. पळया, तुमी आपया, तुमी आमच्या घरा येता. त्या खातीर मागण्या करतना, आमी देवाचें उतर वाचतना तो आमच्या घरा येता. आज तुमी चिंतचे नाका, तुका इगर्जी बसूंक जायना, आमी अंतरुणार आसा, व्हीलचॅरार आसा. तुमकां दिसान हांव सांगता, जी कोण इगर्जीक येतात ह्या मागण्या करता, तांच्यो चड आशिर्वाद तुमकां तो दिता, तुमचो तो मोग करता. बायबलांत तुमी पळयल्यार तो पाक्कें सांगता आनी पिडेस्त सांगता चड आसलो. पिडेस्तांचें ताका मोग आसा, तो आज सोडिना. सबार फावटी तुमच्या मदीं सवाल येवंक पुरो, कित्याक अशें? विचारनाकात कित्याक अशें. सोम्या अशें तुका हांव अर्घां दिता. तुका कळीत नासतना कितें घडचें ना जॉबान म्हळ्यार म्हज्या जिवितान, आनी हांव तुका अर्घां दिता म्हणलो तो. आनी जायरा सांगता, जेजू वयसलो. पळय घडीत जेजू जायराच्या घरा येता. जायरा सांगता, आयिल्ले 6 आनी 7 लोक व्हडलो एक संको ताच्या घरा एक वाटेर एक मेरावणी म्हणटा आमी. आनी तो 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टाची एक स्त्री. मातेव सांगता, सबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टली. आज मोगाच्या भावा भयणी, सबार वैजाच्या हातान पडून कश्टली. आज मोगाच्या भावा भयणी, तुमची भुरगीं मरणाच्या तणीर आसात की आज तो जेजू तुमच्या घरा भितर, तुमच्या कुडी भितर प्रवेश जाता. सबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टली आनी आपलें आसलेलें सगळें तिणें वखदान करचेलें. थंय कांयपुणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सड करनस घेतली. म्हज्या भाव भयणीनो, आसा हांवें सांगलें दुसरें वाचता गो, आमी जमोवन निमाणें वखदां करसून दवरता न्ही. ह्या आमच्या लागीं आसलें वांटून घेवन बरें जिवीत आमी जियेता म्हणलो एक नियाळ आमी आमच्या अंतस्करणान करी जाय. दुसरें आज आमी सकड आमच्या कडेन आसलें वैजाचेर घालें, मागलें जाल्यारय ही पिडा वचना. तिणें कितें चिंतलें, तिणें जेजू विशयांत आयकलें. म्हळ्यार जेजू विशयांत आयकत जाय आमी. आज आमकां ही सुवार्ता कितें करता, जेजू विशयांत आमी आयकता. दिसपडतो नियाळ जावं पुरो ह्या युट्यूबार येवनशी, या टीव्हीर आमकां घालची सकड आत्मी कार्य देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली. ती रिगली, घुसली. ताणें परतलें, ती रिगली आनी ताचें आंग वस्तू आपडलें. फकत ताच्या आंग वस्तू आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून चिंतलें. पळय तिचो भावार्थ पळया. हाका म्हणटात भावार्थ, जायराचो भावार्थ. जायर गेलो, ताच्या पांयां सर पडलो आनी तिणें चिंतलें, हांवें आपडल्यार
जेजून तुमकां आपडल्यार तुमी बावरतान जेजू आपडल्यार गुण जाता. त्या खातीर आज तिच्या बरी बावरतान विधेयपणान मोगान तुमी आपडा. तुमची मागणी न्ही बडबडची मागणी, पुरपुरची मागणी, तुमची मागणी कळत्या काळजान केल्ली. त्या खातीर आमी आयले कळत्या काळजान मंदिरान तुमच्या आमी आयले हांव. आनी तिची रक्ताची झर सुकली, पिडा गूण जाली, तिका जिवा भितर गूण जाले म्हूण भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितर सतत भायर गेल्ली, भितरली सतत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटी परतोन म्हज्या आंग वस्त्रां कोणें हात लायलो. कोणें जेजू थंय रावलो, सक्कट थंय रावली आनी शिस्त म्हणूंक लागले लोक तुज्या हातार पडटा ते तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. मग अशें भाव कडेन आज लोक आंगार पडटा. आमी पोन शेतांत येता, जात्रो आसा, कितलोसो लोक आसा, पूण आमी थोडे फावटी आमी सांगचे आसा आमी जात्रेक येता या पोन शेतांत येता. कित्याक येता? ते मिसाचें बलिदान आयकून सुटावे खुमसार जावन बरें म्हूण सोडूंक येता या सांत भोवंक येता या तेजो वैभव पळोवंक येता ना. इच्छा बरी आमी मागस. जेजू म्हणूंक लागलो कोणें कोणी म्हाका हात लायलो म्हजे तो हांव ती सतत भायर केली. आनी तेन्ना ती स्त्री कांपोवन कांपोवन मुखार आयली आनी जेजूक तिणें सगळें सत सांगलें. आनी जेजू तिका म्हणूंक लागलो धुवे तुज्या बावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. संपूर्ण सुटका जेजू दिता. केदाळा संपूर्ण तूं ताका समर्पून दितना. त्या खातीर तुका सुटका मेळिल्ली भितर दवरून बसनाका, दुसऱ्या लागीं वांटून घे. आनी अशें उलोवन आसतना सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगूंक लागले तुज्या धुवेन प्राण केलो. आनी मेस्त्री दोगसो कित्याक? पूण तांणी म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें तूं कांय भियेनाका. ताणें म्हणलें जेजून गुमान करूं ना, तूं कांय भियेनाका, सत मानल्यार सई. आज मग अशें भाव इतलेंच सांगा कांय भियेनाका, सत मानल्यार सई. भुरग्याक हुशार ना घरा, त्या भुरग्याक शेतांतल्याचेर हात दवर आवय बापूय तुमी मागण्या करा. हास्पत्रांत आसा तुमच्या कुटुंबाचें ते येतना बाबार्थान सांगा ताचें नांव सांगून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पाटी घे, जेजू तुका बरो करता, धैर्य दिया, तुमी असो रडोन बसू नाका. कांय भियेनाका, सत मानल्यार बरो. यू शूड हॅव दॅट फेथ. आनी जेजू घरा कडेन येतना सक्कट रडणें विळाप बोबाट तुमकां कळीत आसा. आयकलें ताका जेजू म्हणूंक लागलो कित्याक ही गडबडी, कित्याक ही रडणें, ती मरोंक ना न्हिदल्या. जेजूक मरण न्ही तें न्हीद. त्या खातीर जेजू थंय आमी अखेर आमचो स्वास वेताना ती न्हीद आमी ताच्या रासान प्रवेश जाता. त्या खातीर आमचो मरण आमकां बरोच हाडटा. आमी कांगाल जावचे न्ही, भियोवचे न्ही. मरणाक धैर्यान फोड करूंक आमी तयार जाय. मरणाक म्हाका कितेंच करूं साधना, हांव म्हज्या ह्या न्हिदेंत वेता आनी जेजू थंय हांव येता. ताच्या आवय बापायक जुआंवक जाकोबाक आनी पेद्रूक सांगाता घेवन जेजू भितर गेलो आनी जेजू तिचो हात धरलो. एक जुजू सताक आनी फटीक, एक जुजू उजवाडाक आनी अंकाराक, एक जुजू भलायकेच्या दाताराक आनी पिडा दिवच्या. जेजू मुखार देवसा रावना, पिडा रावना, कस रावना. जेजू तालिथा कोम म्हळ्यार चलये उठ. रस्त्यार असो ताळो ताच्या कुडी भितर वेताना मरणाक धरून दवरूंक सोकोवना ती उठली आनी ती बरी जाली. जेजू म्हणलो तिका कितें म्हणे खावंक दिया. मग अशें भाव भयणीनो ती 12 वर्सांची चली जायली मेलो, जैराची पत्नी मेली, सकट मेली, पूण ती जेजू थंय गेली. सस्त्याच्या जिविताक ती रेगली. आज आमचो भावार कितलो आमी सस्त्याच्या जिविताक म्हूण आमकां देवान रचला. त्या खातीर आमी कांगाल जावचे न्ही. मेल्ल्या खातीर आमी तेसलोनिकेकारा बरयल्ल्या पत्रांत पावल सांगता आमी गतीन रडोन बसचे न्ही आनी भरोसो आसली परजा, भरोसो नासली परजा न्ही. आसले दिसले दीस, आसले तितले दीस जेजू खातीर जिवया. तर आज जेजून दिल्ली शिकोवण आमी घेवया आनी सर ह्या संवसाराच्या बुलवण्या वयर अंकार वयर जैतवन जावया. जेजू आमचो सोडवंदार, जेजूच सोडवंदार. आमकां जैत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एक घडी भर दोळ्यात दामून मागया. सर्वेस्पर बाबा आगळे कपळदारा तुका अर्थ आपणापणी वाकाणे दिता. तुज्या नांवान हांवें ही शिकवण आज दिल्या. ही शिकवण तांकां भलायकी हाडून दी. कई संकट पेद्रून पावलोन सिसांनी धर्मदूतांनी शिकवण प्रकट केली, तुज्या प्रवादिनी प्रकट केली. ती सुवार्ता तुवें विस्मित आनी कोणांनी आशिर्वादीत केली.
तुझ्या पुनर्जीवन म्हणजे सतत या भुरग्यात देवदेवाने जी कोण आज ही सुवात ऐकत आता कुठे चिमोतीची पिडा जेजू अंकर बंपस बंदोडे सक्कड पयस कर आस्पत्रेत आयसीयू एमआयसीयू तो व्हेंटिलेटर असतात त्यांचे जे आशीर्वाद देवदेवाने जेजू ख्रिस्ताच्या नावाने रिब्यूक every sickness in Jesus name. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them for your glory. जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं जैत जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं भलायकी जेजू ख्रिस्ताच्या नावानं सुटका आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आम्ही करूया. एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीमेसो दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तूसर असणार आनी एका समियाक जेजू ख्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर कळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उक्सलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमी मनशां बसत आनी आमच्या सोडण्या बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार बरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे निमित्याचे मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता फातक्यांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. बावर्त्यांची प्रार्थना. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या नांवान आज आमी हांगा जमल्या. जेजूच्या नांवान आमी जें कितें बापा लागीं विसारता तें आमकां बाप दिता म्हणून जेजून आमकां बसयला. त्या बसवणेच्या भरोसो दवरून आतां आमचे त्या सांताच्या समोर आमी दवरया. मागीर आमी आमच्या पापा सायबा फ्रांसिसा खातीर तांकां बरी भलायके खातीर आनी सगळे पवी सभा सोडून रोजाली जाणवाये खातीर तशेंच सर्व गोवड्यां खातीर ह्या जागा खातीर रिलिजियसां खातीर देवा कोण्या खातीर ही सगळ्या पवी सभेन तांचेर देवाचे विशेष आशिर्वाद बेसावन देवान येवं दी. मागीर ह्या दिसांनी अकालीक मरणाक बली जाली रिलिजियसां तशेंच ह्या जाग गोवडी ताच्या आत्म्या देव शांती दिवं दी आनी हे सकट फोड करून जीव आमकां बोड कटाय दिवं दी आनी ताच्या मड्यार आमकां राखून व्हरूं दी आनी ताच्या विसावन तो तांच्या द्वारे आनीक बुडवून बापान मुंदरून व्हरूं दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी कुटुंबा खातीर कुटुंबान जिवितान जिवची पती पतीण कुटुंबाचो महत्व समजून माया मोगान जियो गुरपा तांकां दी. विच्छेदनाच्या वाटेर आसलेल्यांक सारक्या वाटेर तूं फाटी हाड. भुरग्याचे देणे नातलेल्या भुरग्यांचे देणे दी. काजर जावन सैरीक मेळनातल्या बरें सैरीक मेळचे बरें कर. कुटुंबाची अर्थीक परिस्थिती सारकी कर. कामां नातलेल्यांक कामां युवा किंवा ती भुरगीं बाळां इस्कॉलान कॉलेजीन शिकची आशिर्वादी जावं दी. हर एक कुटुंबांत देवाच्या नियमा विरोध येवचे सकट निष्क्रिय कर. कुटुंबां पवित्र तुजे सत्तेन मागण्याच्या बळान भावार्थान भोर म्हूण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. कोरोना संकश्ट वरवीं सबार नश्ट आमच्या कुटुंबांनी जाला. भलायकेचो नश्ट अर्थीक नश्ट ह्या सकट नश्टा मदें कश्टा मदें आमी तुजे वनून जियोंक तुवें आमकां दिल्ल्या कृप्या खातीर अर्गां दिता. कोरोना निमती भलायकी वगडावन गूण जाल्ली जीं आसा तांकां आनीक आशिर्वादान भोर म्हूण मागता. देवानी जाल्ल्या आत्म्या शांती दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबाक कांगाल निराश नासतना धैर्यान भावार्थान जियोंक जाय जाल्लें भावार्थाचे आशिर्वाद मेळोवन दी म्हूण मागता. कुटुंबाच्या समस्या सकट पोड करून कुटुंबां पवित्र युकरिस्ताच्या बळान साक्रामेंताच्या बळान तुज्या उतराच्या बळान तुज्या उपदेशाच्या बळान जिये सारकें तांकां कर आनी संवसारांतलीं सर्व कुटुंबां तुजे देवी परतून दित म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी राजकारभारा खातीर MP MLA खातीर प्रायम मिनिस्टर अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर डिक्टेटर्स रायराणी सगळ्या संवसारांत आसलेलीं ती
जी कोण राजकीय आसा तांकां सगळ्यांक सगळींच उजवाड मेळोवंदी मतांतले कोण अहंकार गर्व भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार सगळं निष्क्रिय कर आमी मागता सर्व न्यायमूर्ती खातीर वकिलां खातीर तांणी बऱ्या तरान न्याय नीत करचे खातीर फौजे खातीर तांणी राखण करचे खातीर पुलिसां खातीर बऱ्या रितीन जिवचे खातीर नियमान जिवचे खातीर अप्रज्ञा परिवर्तन निरप्रज्ञा सुटका मेळच्या खातीर वैजा खातीर नर्सां खातीर आमी मागया सर्वेस्परा ह्या सगळ्या संवसारांत राजकारभारी आनी इकडची नियमां लोकांक प्रयोजना पडची जावन दितात ह्या दिसांनी वरवीक अभाव आसा पयशांचे मोल चडते आसा कशें जीवचे म्हूण लोकांक कळटे ना तूं दया दाखय आनी असल्या अधिकाऱ्यार आसलेल्याच्या हर एकल्याच्या मनाक परिवर्तन कर म्हूण आमी मागता आनी कोविडा खातीर तांणी सतान उजवाडान जीव गो आनी ह्या कोविड संकश्टांतल्यान संवसाराक राखूंक बरी नियमां करच्या खातीर तांकां बोड दी म्हूण आमी मागता बापा आमचें मागणें आयक आमी मागता विशेष मोपान निर्गतीक निराश्रित अनाथ विधवे विधुरां गरदारांतली एका वेळाच्या काण्णांतली शेतकारी तशेंच कामेरी वर्गाच्या लोकां खातीर वैज नर्सां खातीर तांचे सेवे खातीर आयसीयू तो आतुरणार पिडेदाचे सर पिडेस्तां खातीर आनी हे मागणें आयकता तांची पिडा शिडा हर एक तांची त्या समान तूं स्विकार कर ताका हर एकल्यान बेसावांनी मोरू तुज्या मोगान अभिषेक कर तुजो भावार्थ तांचे दई आशीर्वादीत जावं दी म्हूण आमी मागया बापा आमचें मागणें आयक सर माज्या सुवार्थेचे तळां सुवार्थेचे मंदिरां सर माज्या सुवार्थेची केंद्रां जावं दीत मागणें ग्रूप विनवणेचे ग्रूप पंगड अभिषेक जावं दीत सततची स्वार्थ परगट करूंक गो तांकां जाय जाल्लें उत्तेजन धैर्य बोड घटाई उत्साह प्रोत्साह तूं होवो कर म्हूण आमी मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या कसकी त्या सभा खातीर आमी एक कडेन करून मागया सगळींच्या बापा हांव तुका गांवगळा बोकांनी दिता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनला मार्फत तुजी स्वार्थ परगट करो आनी आज पिडेस्तां खातीर बलिदान भेटोवंक तुवें म्हाका अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना म्हज्या मिसावांचेर म्हज्या सुवार्थेच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हज्या खातीर मागच्या हजारांनी लोकांचेर आशिर्वाद घाल आनी सुवार्थ आयकून तांचें परिवर्तन तूं दिते आसा हांव तुका अर्गां दिता जेजू सवारांनी मागोवंक सांगला ह्या त्या सवा सांगता ती त्या सवा हांव समर्पून दिता आमी उसारली उसांक जायना त्या सवा हांव तुज्या समोर दवरता तांकां फावो ती जबाब दी म्हूण मागता आनी अशें आमकां आमच्या कुटुंबांक तूं सदां काल राखो व्हर म्हूण आमी मागता हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनू आसता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो हुंडो आमी तुका भेटयता प्रिथ्वेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक तो आमकां जिवीत असो हुंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय देवाचो पोतू आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाका वायनाच्या पुण्या वरवीं आमी तेजे देव सैमान वांटो घेवंक फावो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनू आसता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवसो वायन आमी तुका भेटयता दाखोवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केलो तो आमकां पिवाण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय सर्वेस्पर देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या पोटापणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्राच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं
देवा, तुझ्या संस्कारावरवी तू आमकां तुझे जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जाव आमची भक्तीची सेवा. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जितले आमा समेस्तान जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां देवदूतां आनी सगळ्या भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. बाबा कोरस तू पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे दाव जेजू क्रिस्त तुजे पुता आमच्या सुमे वरवीं पवित्र आत्मेचे सत्तेचो जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंत दिता नसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एका शपथ तूं सवयीत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्मे वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो बरोदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समारपूची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणें, तुमी सुबेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्तेनी कराराचे हे रगत हतकलच्या बॉक्साने मेळच्या तुमच्या बसत आनी सुबेज मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या आवडा साकारात. बावडतसो घोटभर गोठूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता.
सोम्या जेजू आमी अत्रिता. बापा, आमच्या सोडणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवन असो आणि सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उल्हास करता. आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरो आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्तीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अवकार बरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुबेस्त भक्त सांगाता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. ताच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बाबा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, फ्रांसीस आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवड्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुज्या उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोण वळ्या बापा, संवसारांत अशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे. आमी तुजी महिमा भोगून सशनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वधनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून दरेची आज्ञा मौनान दवरू ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दये करून जिवित सोस काय आमकां दी. स्वर्गीय मागणी आमच्या सुगंधरा जेजू क्रिस्त तुजे येणे भरोशान त्रेकतेल्या आमकां तुजे उदार कापडतील सैरपतकांनी सुटे आनी सरांगांनी वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पडून तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने पडान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससना.
तुमची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकोळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकोळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशप्रमाणे आणि पवित्रतेचे सहकार तुझ्या मरणावरी संसारात तुवें जिवीत दिले. ह्या तुझ्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार. सदांच तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी. तुज्या सरशीचो वेगळो सगळो केलो स्नेह म्हणू नाका. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. ह्या शेळीच्या जिवनाका पहिल्यान ती सुवात दी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. दोन्ही हात आमच्या जोडया, एकडे बरदोळे आमच्या तळख्या. जेजूक आत्मीक रुपी आमी सेवला. जायराच्या घरा गेल्लो जेजू, रक्तस्त्राव स्त्रियेक आपोडलो जेजू, आज ताणें तुका आपोडला. तुजी भलायकी समाधान ताणें तुका फाटी दिला. फाती तुजो बावर ताणें घट केला, भरोसो ताणें दृढ केला, थीर केला. तुझ्या काळजांत आयल्या जेजूक अर्घ दी. तो तुजो मोग करता, तो तुका सलयता. आज त्या जेजूक सांग, आत्मीक रुपी म्हज्या काळजांत आयल्या सुमी हांव तुका अर्घां दितां. अर्घां तुका सुमियान जेजू, होगळाप तुका सुमियान जेजू, महिमा तुका सुमियान जेजू, आराधन तुका सुमियान जेजू, वंदन तुका सुमियान जेजू, वखणी तुका सुमियान जेजू, जय जय तुका सुमियान जेजू, होगाळ सितांव तुका सुमियान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हाल मरग प्रशार बलकर शंदरिया रबर अल्फा कोरा राफा दर मुशरिया शम्मा हलकिम रबर ओरिया राला मशीरा राला दलिया गान जेजू रब जेजू. थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट. हे भगवान त्रिदादी के हर का होबड़ा दिव्य आजम का के सर्व कराते. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुझ्या जीवान आमकां मोरू. ह्या बरी सदां तुका मोगाने पोटोवन ससना बळटा तसलो फोड आमी काडू. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. सर्वपदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारू आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी भरू. आमेन. सगळ्यांत आनंद तुमकां फावो जावंक शाक. तुमची काळजां आपल्या उतरांत आयती करू. आमेन. कितें बऱ्यानी सारक्याने समजून आमच्या बापाच्या कुशेप्रमाणे सोदूंक आनी अशें सर्वीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जाव. आमेन. आनी
सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोय सदा आसूं. आमेन. वसू दिया क्रिस्तुच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तूं सोफाकय म्हजेर राता. सदा वाटेन मेटां काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगा हांव जियेता. दिल्याय साबार देणी तुवें म्हाका. भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगा हांव जियेता. शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं. शुभ वार्ता तुजी हांवें प्रसरूं. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता. तुझे नांव गाता माया मोगा हांव जियेता. मोगाळ भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर भेटयलां. सबार जाणांक मुखार करा. तांकांय देवाचे आशिर्वाद बेसांव मेळच्या खातीर. हर एक दीस सकाळी ह्याच चॅनलार दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार 7 वरांक हांव दिसपडतो नियाळ दिसपडते सुवार्थेचेर नियाळ कितें आसा तेही तुमी पळोवया. आत्मीक रिती आमी बळोवन जावया. क्रिस्ताक साक्षी जावया. तुमचे त्या सामान कितें आसा जाल्यार तुमी म्हज्या वॉट्सॅपाक धाडयेत. ह्या तुमकां भलायके निमती मागणें जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉल करियेत. 9013905078. आनी एक फावटी सांगता 9013905078. तशेंच म्हजें अंतर्जाळ आसा वेबसायट. तुमी विजीट करियेत www.frranklin.org fatherfranklin.org. मागा आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर कुटुंबा खातीर तांच्या विशेष मापान मुखल्या दिसांनी देव आमकां चडांनी चड आशिर्वादांनी बरोवनी म्हणून आमी मागया. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशिर्वाद देव आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा ती आशिर्वाद भुरग्यांक तुज्या. भगवान तुजे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.